नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधी वांगड्यांच्या बोवाळाक लागून कामकाजात आडमेळी. राष्ट्रपतीच्या अभिभाशणाचेर उपकार मानपी थाराव जालो मंजूर. प्रधानमंत्र्यांचे राज्यसभेत उलोवप. सहकार आधारित पयली भारत टॅक्सी ॲप लायल्यात चालीक. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकी उपक्रमाचे लोकार्पण. शिक्षण संस्थां खातीर राज्य सरकार सगळ्या प्रकाराची करता मजत. पुणेच्या जीव्हीएम्स शिक्षण संस्थेच्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे प्रतिपादन. राज्यातल्या पहिल्या पुस्तक महोत्सवा खातीर राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी उक्तायली खोस. प्रदर्शनाक दिली भेट. आणि बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट सामन्याचो निमणो खेळ आयज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि दिल्ली कॅपिटल्स हांचे मदीं जातली लढत. आणि आता खबरो विस्तारान. संसदेच्या अदमासपत्रकीय अधिवेशनात आयच्यान लोकसभा आणि राज्यसभा दोनूय सभागृहात अदमासपत्रकावेल्या चर्चेक सुरवात जाली. लोकसभेचे कामकाज सुरू जातकच विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून कामकाजात आडमेळी आयल्यो. विरोधी वांगडी आपली आसनां सोडून घोशणा दिवन कामकाज आडावपाचो यत्न करतकच सभापती ओम बिर्ला हांणी तांकां सभाघरांत शांतताय राखपाचें आवाहन केलें. मात तरी लेगीत तांचो बोवाळ सुरूच उरलो. संसदीय कामकाज वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी विरोधकांक काल 40 मिनटांचो वेळ दिल्लो. मात तांकां चर्चा करपा परस बोवाळ करपाचो आसलो म्हणून तांणी सभाघराचो वेळ वगडायलो अशी टिका केली. विरोधकांचो बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान लोकसभेत पयलीं 12 वरां मेरेन आनी मागीर दनपारां 2 वरां मेरेन सभाघराचें कामकाज तहकूब करचें पडलें. विरोधकांच्या बोवाळांतूच लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर उपकार मानपी थाराव आवाजी मतदानान मानून घेतलो. विरोधकांनी केल्ल्या वर्तनाचेर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी खर उतरांनी नाराजी उक्तायली. सभाघराची प्रतिश्ठा राखप दरेकाची जबाबदारी आशिल्ल्याचें सभापती ओम बिर्ला हांणी सांगलें. मजगतीं राज्यसभेत आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर उपकार आटोवपी थारावाचेर उलोवप केलें. देशांत जाल्ल्या उदरगतीचो नियाळ तांणी आपल्या उलोवपांत दिलो. सबसे बड़ी बात है, विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं. वहां की आबादी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंची है हम जिन्हें बुजुर्ग के रूप में जानते हैं. हमारा देश ऐसा है जो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है. उसी समय दिनों दिन हमारा देश युवा होता जा रहा है. युवा आबादी वाला देश है. ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सुयोग है. आदरणीय सभापति जी, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और उसमें भी विश्व भारत की टैलेंट का महात्म्य समझ रहा है. हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी है, सामर्थ्य भी है. देशात न्याय प्रक्रिया अधिक गतीशील जावची हे खातीर ई न्यायालया आणि जलद गती न्यायालया चड प्रमाणात सुरू करपा खातीर भारत सरकार यत्न करता अशी जाप विधी आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी आयज राज्यसभेत दिली. न्यायालयातले प्रलंबित खटले ह्या विशयांचेर उपस्थित जाल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले. दक्षिण भारता खातीर स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय सुरू करपाचो प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आशिल्ल्याची माहिती मंत्री मेघवाल हांणी दिली. ये फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला विषय भी है जो मामले पेंडिंग है, उसके लिए हम सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
के माध्यम से भी सुनवाई शुरू की है और एजिंग एनालिसिस भी करना शुरू किया है कि कितने पुराने मामले पेंडिंग है कोर्ट्स में। और जो हमारा ई कोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड है, जिसमें 7,200 करोड़ 210 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने जुडिशरी को उपलब्ध कराए हैं, उसके माध्यम से जो टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करके और हम जो पेंडिंग केसेज हैं उनको कम करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। देशभरात 22 प्रादेशिक भाषांक जेन AI प्रणाली सुरू झाल्या। बेगीनूच आनीकूय भाशेंत अशी प्रणाली सुरू करपाचो यत्न आसा, अशी जाप विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी आयज राज्यसभेत दिली। भारत जेन AI ची भूमिका ह्या विशयाचेर उपस्थित जाल्ल्या प्रश्नाक मंत्री जाप दिताले। We are following a very integrated approach, whole of science, whole of government, whole of nation. So as he rightly mentioned, the Bharat Gen initiative has been undertaken or spearheaded by IIT Bombay, but we have 7 other institutions as a part of the consortium, which include IIT Hyderabad, IIT Madras, IIT Kanpur, IIT Mandi, IIT Indore, and so on. But that does not mean that we have left out other regions. In fact, we have come up with 25 technology innovation hubs, out of which 4 have already been upgraded to the level of the technology transfer research parks, where you have the industry coexisting along with the research departments, and therefore the transfer becomes much easier, convenient and facilitated. And these 4 upgraded are IIT Indore, IIT Kanpur, IIT Dhanbad and Indian Institute of Sciences in Bengaluru. गोयचे राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तान्हावडे हांणी आयज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर उपकार मानपी थारावाचेर उलोवप केले। राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणात उल्लेख केल्ले प्रमाण केंद्रांतल्या सरकारान चालीक लायिल्ल्या येवजण्यांचो गोंयाक व्हडा प्रमाणात लाव जाला हाचो उल्लेख केलो। It is a matter of pride that Mahamahim Rashtrapati ji highlighted Government of India continuous journey towards Viksit Bharat through inclusive development, infrastructure creation and institutional transparency and social justice. Address shows government focus towards pro-poor governance, digital empowerment and structural reforms that have delivered tangible benefits to millions across the nation. पूरे देश में आज रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आज अगर हम देखें तो रोड कनेक्टिविटी में नेशनल हाईवे 4 लेन हो, 6 लेन हो, पूरी एंटायर रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इज नाउ कनेक्टेड विद रोड्स। राजमार्ग निर्माण की गति भी बढ़ रही है। एयर कनेक्टिविटी में बहुत सुधार हुआ है। आज देश में 160 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है। आज गोवा इज अ वेरी स्मॉल स्टेट, लेकिन गोवा में भी आज 2 एयरपोर्ट है और 110 फ्लाइट्स पर डे, यानी एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी में बहुत सुधार हुआ है। सहकारांतल्यान समृद्धी कडेन ही केंद्र सरकाराची मोख आसा। ताचोच एक भाग म्हणून केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह हांणी आयज देशांतली पयली सहकार आधारीत ॲपावेल्यान चलपी भारत टॅक्सी ही वाहतूक सेवा लोकार्पीत केली। ह्या उपक्रमांतल्यान टॅक्सी चालक भाव आनी भयणी फकत नफ्याचे भागधारकच न्हय जाल्यार ते सेवेचे लेगीत धनी आसतले अशें अमित शाह हांणी म्हळें। देशांतल्या सहकार वाठाराक बळगें दिवप, सर्वसमावेशक नागरी केंद्रीत येरादारी उपाय येवजण चालीक लावप ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें। भारत टॅक्सी सेवा ही शून्य कमिशन आनी अतिरिक्त शून्य कमिशन ह्या मॉडेलाचेर कार्यरत आसतली आनी नफ्याचो थेट लाव चालकाक मेळटलो अशें तांणी नमूद केलें। अभी भी आप टैक्सी चला रहे हो, सहकार टैक्सी के साथ जुड़कर भी टैक्सी चलाओगे, मगर बहुत बड़ा अंतर है। अभी आपकी टैक्सी का पहिया किसी और को कमाई कराता है, अब आपकी टैक्सी का पहिया आपकी कमाई कराए। और ये विचार जो है वो कोऑपरेटिव की भावना से उत्पन्न होता है।
क्या अर्थ है सहकारिता का? बड़े से बड़ा काम ढेर सारे छोटी छोटी पूंजी वाले लोग एकत्रित कर पाए, वो ही सहकारिता है। जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी है वो बहुत बड़ा काम करे और कम लोगों को मुनाफा दे, वो भी एक मॉडल है। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव. इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। कुछ खिलाए बुलाए कि नहीं? यस सर। हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया। रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? हमें मोटिवेशन की जरूरत है या अनुशासन की? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लिखने की आदत डालें। आप मान के चलिए आपने जो पढ़ा है वो कहीं न कहीं तो स्टोरेज है ही है। आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो। देखिए हर एक को हर चीज नहीं आता, देखिए हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही। हमने उनका वेलकम किया, फिर उनके साथ बातचीत की तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। वो बहुत अटेंटिव थे। आपके मिल चाहिए तो मुझे चाय बनानी होगी। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है विसवाप्रांत येवकार. पळोवया मुखावेली खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आयज एका खासा कार्यावळीत फोंडेच्या विद्याप्रसारक मंडळाच्या नव्या कॉमर्स हाऊस इमारतीचे उक्तावण जाले. पारंपारीक पद्दतीन उक्तावण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें आपल्या उलोवपांत सरकार शिक्षण संस्थां खातीर सगळ्या प्रकाराची अर्थीक मजत करता अशें सांगून विद्यार्थ्यांनी आनी प्राध्यापकांनी अध्ययन आनी अध्यापनाचें काम जबाबदारीन करचें अशें आवाहन तांणी केलें. जर बाकीच्या शेजारच्या राज्यांत वयशात जाल्यार तांकां तालुकांनी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर सुद्दां KG to PG एड्युकेशन मेळप हें खूब कठीण आसा. बट गोंयांत आमच्या ल्हान ल्हान शहरांनी म्हणजे आयज फोंड्यान KG to PG आहा, सांखळेंत वचत थंय KG to PG आहा, मडगांवांत वचत थंय KG to PG आहा. वीच एट अ डिस्टन्स ऑफ म्हणजे हार्डली 30 किलोमिटराच्या भितर सुद्दां हे KG to PG लेवलचे एड्युकेशन्स विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट आमी तें सगळ्या जाणांक दिवपाक शकले. म्हळ्यार हांव एक गजाल मुद्दामून नमूद करतलो की श्री भास्कर खांडेपारकर हांच्यांनी एक खूब बरी गजाल आनी मुद्दामून तेंच्यांनी मेन्शन केलें. आमकां सातत्यात याद उरपाक जाय कारण गव्हर्मेंट इज सपोर्टींग इट इज इन वेरी मच वे. नो डॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रँट्स, टिचर सॅलरी हें सगळें गव्हर्मेंट सातत्यात सपोर्ट करीत आसता. गोंय विधानसभेचे अदमासपत्रकीय अधिवेशन 6 मार्च सावन सुरू जातले. हे विशीं राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी समन्स जारी केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या अधिवेशनात 14 दिसांचे कामकाज अपेक्षित आसा आनी त्या भायर 2026 ते 27 ह्या अर्थीक वर्साचे वर्सुकी अदमासपत्रक अर्थमंत्री ह्या नात्यान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सादर करतले. अर्थीक वादात सापडिल्ल्या तिरुमाला तिरुपती मल्टीस्टेट कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या प्रकरणात सहकार निबंधकांनी कागदपत्रां सादर करपाचे निर्देश दिल्यात. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या कागदपत्रांची तपासणी जाल्या उपरांत निमणो निर्णय जातलो अशी प्रतिक्रिया उक्तायल्या. कांय खबरापत्रांनी पातळिल्ल्या खबरेचो संदर्भ घेवन खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक
मुखेलमंत्री जाप दिले. माझे म्हणणे आसा तांच्यांनी जे सबमीट करूंक ना पळय न्हू तांकां हांवें सांगल्या पेपर सबमीट करा म्हणून. तांकां सिन्स फ्रॉम द ऑक्टोबर 2025 पयली नोटीस गेल्ली, दुसरी नोव्हेंबर 2025 नोटीस गेल्ली. ओके, देन दॅट इश्यू हॅज फ्लॅग्ड इन टू अवर RBI स्टेट लेवल कमिटी आनी ते केल्या उपरांत आतां कित्याक करूंक ना तें हांव सांगूंक शकना. बट ताका सांगलें हांवें अर्जंटली तुमच्या कडेन सगळें आसत, तुमी फाल्यांच्या फाल्यां सबमीट करा, देन द गव्हर्मेंट वील थिंक. ओके, दॅट इज म्हाजें इतकें म्हणणें. तिरुमाला तिरुपती मल्टी स्टेट सोसायटी 2023-2024 आणि 2025 सगळी 3 वर्सां नोटीसी जारी केल्ल्यो. ताका सोसायटीन प्रतिसाद दिवंक ना अशें सांगून ह्या विशयाचेर पुराय म्हायती घेतल्या उपरांत भाश्य करतलो अशी जाप सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. तांचे प्रयत्न आसतले स्टेटस असो दाखोवपाचो वगैरे. म्हाका 1-2 दीस जाय तांचे कितें येत म्हणटा पळोवपाक. फाल्यां परवां कितें स्टेटमेंट दिता कितें दितात पळय हें आसा म्हणजेच आमी लेटर दिला पळय न्ही, ताजे मुखार एक्शन जातलें न्ही. ना जाल्यार कळ्ळें न्ही, पळय कितें कंप्लेंट्स करतात. पणजेंतल्या बांदोडकर मैदानाचेर कालच्यान सुरू जाल्ल्या पयल्याच गोंय पुस्तक महोत्सव वाठारांत आयज राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी भेट दिली. हे प्रदर्शन राष्ट्रीय पुस्तक संस्था आनी लोकमान्य संस्था हांच्या जोड पालवान आयोजीत केलां. राज्यपाल राजू हांणी पुराय वाठारांत वेगवेगळ्या पुस्तक दालनाक भेट दिवन वाचकां कडेन संवाद साधलो आनी उपरांत ह्या महोत्सवाच्या आयोजना विशीं प्रतिक्रिया उक्तायली. पुस्तकाक लागून मनशाक गिन्यान मेळटा अशें सांगून तरणाटे आनी भुरग्यांनी आपलो वेळ पुस्तक वाचना खातीर दिवचो अशें आवाहन तांणी केलें. Transmission of facts are one thing, transmission of thought is another. So, books still transmit thought. And human thought is literally infinite. It is just infinite. There's nothing that is not there in human thought. Now, knowledge is excellent. It's not that it is, but where knowledge holds is where knowledge can be converted into wisdom. Now, for which, again, converting things into wisdom requires an approach to human thought throughout the centuries. The good, bad, uglies of thought that come in. गोंयांत दर वर्सा वेगवेगळ्या महोत्सवाचें आयोजन जाता. तातूंत पुस्तक महोत्सवाची पयलेच फावट भर पडटा ही खोशयेची गजाल आसा अशें प्रतिपादन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. नॅशनल बुक ट्रस्ट इंडिया आनी लोकमान्य कल्चरल फावंडेशन हांणी जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या असोसिएशन ऑफ स्टोरीज म्हळ्यार कथांच्या महासागर ह्या संकल्पनेचेर आधारीत पयल्या गोवा पुस्तक महोत्सवाच्या उक्तावण कार्यावळीत ते उलयताले. कांपाल बांदोडकर मैदानाचेर हो महोत्सव आयोजीत केला. किरण मामा ठाकूर याने हे एक्झिबिशन एक्सप्लेन करत असताना जे खूप चांगल्या पद्धतीने पुस्तकाचा शोध कसा लागलापासून तो पूर्णतः गोव्यामधलं फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जे 1510 या शतकामधलं आजही आपल्या प्रिंटिंग प्रेसमध्ये ते जसं उपलब्ध आहे. फक्त म्हणजे पाहण्यासाठी लोकांना आजही आमचं प्रिंटिंग डिपार्टमेंट ते पाहण्यासाठी देतं आहे. त्याची नोंद सरकारने ठेवलेली आहे. काही गोष्टी ज्या चांगल्या केलेल्या आहेत त्याची नोंद सरकारमध्ये आजही तशा पद्धतीने आहे. म्हणजे नालंदा इन्स्टिट्यूटपासून पूर्ण भारतभर आणि जगभर पुस्तकाचा प्रचार म्हणजे खूप मामांचा अभ्यास खूप दांडगा आहे आणि त्याने खरोखरच म्हणजे ॲप्रिशिएट मामांसाठी खूप टाळ्या वाजवायला पाहिजे त्यासाठी. IAPA आणि मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज हांचे जोड पालवान नव्या मित्सुबिशी हेवी ड्युटी एअर कंडिशनराचे लोकार्पण काल मंगळारा एका कार्यावळीत जाले. दोनूय कंपन्यांचे प्रतिनिधी ह्या वेळार त्या निमतान वेगवेगळ्या उपक्रमांचे आयोजन केल्ले. मित्सुबिशी कंपनीचे व्हायस प्रेसिडेंट अतुल त्रिवेदी हांणी हे विशीं अधिक माहिती दिली. Today, Mitsubishi Heavy Industries and IAPL Group have jointly launched 16 new models, which includes hybrid air conditioners and hyper inverter.
hybrid air conditioners are meant for bigger area coverages. It covers 1.5 times bigger area compared to a conventional AC and still delivers the electricity saving. These hybrid ACs have a very big feature which is jet airflow. It has got 3D surround cooling. It has got anti-corrosive blue pins on cooling coil and condenser coil, which protects the machine against any kind of corrosion, and it helps for a higher durability for the product. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव. एक ऐसा गृह प्रवेश जो मिलन के लिए नहीं बल्कि राज जानने के लिए हुआ है. एक गृह प्रवेश ऐसा. सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ईसवाप्राणीकर पोळ्या मुखावेले खबरो. भारत सरकार, नागालँड सरकार आणि ईस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशन हांचे मदीं नवी दिल्लीत आयज एका म्हत्वाच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो. तातूंत फ्रंटियर नागालँड टेरिटोरियल ऑथॉरिटी स्थापीत करपाचो मुद्दो आसा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या मुखेल हाजेरीत ही कबलात जाली. ह्या वेळार नागालँड सरकाराच्या वतीन केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांचो भोवमान लेगीत केलो. आयचो दीस भारत सरकार आणि नागालँड सरकार हांचे नदरेन इतिहासीक आसा अशें मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पूर्वोत्तर राज्यांच्या उदरगती खातीर केल्ल्या यत्नांचो तांणी उल्लेख केलो. आज का दिन विवाद मुक्त उत्तर पूर्व, विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त, विवाद मुक्त और विकसित नॉर्थ ईस्ट की जो कल्पना कर रही है उसमें आज हम एक कदम और आगे बढ़े हैं. 11-12 साल पहले पूरे उत्तर पूर्व के अंदर कई सारे हथियारी ग्रुप हमें दिखाई पड़ते थे. कई सारे छोटे छोटे विवाद उत्तर पूर्व की शांति को बिखराव की दिशा में ले जाते थे और कई सारे अंतरराज्यीय डिस्प्यूट्स भी राज्यों की शांति को भंग कर देते. इन्स्पायर इंडिया हांणी आयोजीत केल्ल्या अल्ट्रा स्पायस रेस सायकल सर्तीच्या कार्यावळीत गोंयच्या दत्तराज लवंदे हांणी सेल्फ सपोर्टेड श्रेणीत 4थी सुवात मेळयली. तांणी बाणावले गोंय ते कुर्ग आणि परत हे अंतर 115 वरां 15 मिनटांनी पुराय केले. आता तो अमेरिकेत आयोजीत जावपी RAMA हे सर्ती खातीर पात्र थारला. हे सर्तीत क्रव सपोर्टेड श्रेणीत कनीर रायचूर हाणें हे अंतर 91 वरां आणि 44 मिनटांत पार केले. हो पुराय प्रवास 23,764 मीटर उंचायेचो प्रवास पार केलो. पयल्या गटात गोहन ग्विटर हांणी 99 वरां आणि 44 मिनटांत पुराय केले. आंतरराष्ट्रीय मळाचेर सायकलपटू हे सर्तीत वांटेकार जाल्ले. खडतर अशी ही सर्त पयलेच खेपे गोंयांत जाल्ली. आनी त्या खेळांत क्रिकेट.
बायलांच्या प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट सामन्याचो निमणो खेळ आयज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि दिल्ली कॅपिटल्स हांचे मदीं जावपाचो आसा. हो सामनो सांजे 7:30 वरांचेर वडोदराच्या कोटांबी मैदानाचेर जातलो. RCB 2024 पयलेच फावट जैतिवंत जावन इतिहास रचला. आता तो पंगड दुसरे फावट निमणे फेरयेत पावला. दिल्ली कॅपिटल्स पंगड सेगीत 4थे फावट निमणे फेरयेत पावला. आयच्या सामन्या कडेन क्रिकेट मोग्यांची उमळशिकेन नदर लागिल्ली आसा. तापमान फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांतले कमाल आनी किमान तापमानांत चड उतार सुरू आसा. ताका लागून रातचे शीं पडटा, फांतोडेर धुके आसता आनी दनपारां खर गरमी आसता. ताचो परिणाम फळां पिकांचेर जावपाची शक्यताय आसा. फुडले 5 ते 6 दीस हवामान अशेंच उरतलें असोय अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 35.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 21.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभा आनी राज्यसभेत विरोधी वांगड्यांच्या बोवाळाक लागून कामकाजात आडमेळी. राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर उपकार मानपी थाराव जालो मंजूर. प्रधानमंत्र्यांचे राज्यसभेत उलोवप. सहकार आधारित पयली भारत टॅक्सी ॲप लायल्यात चालीक. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकी उपक्रमाचे लोकार्पण. शिक्षण संस्थां खातीर राज्य सरकार सगळ्या प्रकाराची करता मजत. पुणेच्या GVM शिक्षण संस्थेच्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे प्रतिपादन. राज्यातल्या पहिल्या पुस्तक महोत्सवा खातीर राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी उक्तायली खोस. प्रदर्शनाक दिली भेट. बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट सामन्याचो निमणो खेळ आयज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि दिल्ली कॅपिटल्स हांचे मदीं जातली लढत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेत आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आणि इतल्या खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.